सर खंयची इंडस्ट्री तुमची आनी कितें आसा तुमची मॅन्युफॅक्चर? हांव प्रविना इंडस्ट्रीज म्हणून आसा, हांव प्रोप्रायटर पळय. आमी अर्थ मुव्हिंग मशिनरीचे मेंटेनन्स प्लस मॅन्युफॅक्चरींग, बकेट्स, डोजर्स, बॅको, एक्सकावेटर्स, तेजे मेंटेनन्स प्लस कितें नेसेसरी स्पेअर पार्ट्स आमी मॅन्युफॅक्चर करून बसयतात. एज पर डिमांड वी विल मॅन्युफॅक्चर द बकेट्स ऑल्सो एज देअर डिझायन, वी विल डू लायक दॅट. आनी आसा चलते आहा बिजनेस बरो, ओके हा. हय. कितली वर्सां जाली तुमकां? आमी 1996 स्टार्ट केल्लें हांवें माणसाय म्हणून म्हज्या घरा लागीं. आय वॉज इन एब्रॉड, आय केम डावन एंड आय स्टार्टेड दीस बिजनेस. चल्लें बरें चलोवंक लागलें. म्हणटा आसतना रश जालो आनी इट इज इन रेसिडेन्शियल एरिया. सो ऑटोमॅटिकली लोकांनी म्हाका सांगलें ही युनीट तुवें हांगा दवरपाचें न्ही, तुवें इंडस्ट्री वचून. म्हळ्यार लोकांचे प्रॉब्लम्स क्रिएट स्टार्ट जाले. म्हणटना आय केम हियर इंडस्ट्रियल झोन. इंडस्ट्रियल झोनांत म्हाका हेल्प केलो आमचो रामराव देसाय आसलो, ताणें प्लॉट गीट म्हाका करून. म्हणजे CA कपीश काकोडकर ताणेंय म्हाका खूब हेल्प केलो आनी वी हॅव स्टार्टेड. आतां जालें 2003 आयलो हिंगा. 2003 येवन आतां जालें, आतां चलते आसा बिजनेस. हय, 27 इयर्स कंप्लिटेड. खूब चेंजीस पळयला. पूण मेन कितें आहा, लेबर प्रॉब्लम जाता म्हाका भायले हाडूंक पडटा. लोकल मेळनाय. लोकल शिकोवन तांकां शिकतना सॅलरी दिता, दिवंक रेडी आसा, पूण येनाय भुरगे येनाय कामाक. आतां हांव मिसा वयतां, इगर्जेन खंय मेळटा त्या भुरग्यांक सांगता धाडा रे कामाक, धाडा रे. काम शिकता आसतनाय सॅलरी दिता. दॅट ऑल्सो एनाउन्स दॅट 10,500 शिकता आसतना तुमकां सॅलरी दिता. येयनाय भुरगे. व्हेरी डिफिकल्ट लेबर प्रॉब्लम आनी कांय ना थंय. आमी खुबशा अशा इंडस्ट्रीनी हेच्या पयलीं गेल्या, 9 इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आमी कवर केल्या. सो तेंचे मेजर प्रॉब्लम्स आसले ते लेबर इशू तेंचो आसतात, एक तुमी म्हणटा तशेंच. दुसरी गजाल तेंचो गार्बेजाचो इशू आसता, पावर इशू आसा, पावर फ्लक्च्युएशन जाता, मागीर उदकाचो केन्ना केन्ना इशू आसता. सो तुमकां कितें कितें इशू आसा? पावराचो पावर म्हाका बरो मेळटात ना म्हणना, पूण पावर डिपार्टमेंट पीपल ऑल्सो दे आर कोऑपरेटीव इन सावर्डे. वेन एवर आय कॉल दे आर कमींग एंड आय विल मेक देम हॅपी ऑल्सो. एंड सेकेंडली कितें आसा, रिसेंटली आतां 3-4 म्हयने पयलीं एक फेस लो आसलें. तें 1000 पाटी तांकां कितल्या पाटी फोन केलो, 500 पाटी दिसाक फोन करतलो म्हाका लो. 3-4 मोटरां जळ्ळीं. आय थिंक 6 or 7 मोटरां जळ्ळीं. ह्यो लॉस कोणें बेर करपाचो बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम. लो एज एक फेस. आनी तांकां सांगल्यार तेय सांगतले म्हाका एक फेस लो आसा रे म्हणून. लो आसा म्हणून आतां कोणाक म्हणून तेणी म्हाका करून दिवपाक जाय तें ना. दॅट्स द प्रॉब्लम आनी कांय ना. अदरवायज दे आर व्हेरी कोऑपरेटीव दीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पिपल्स, दोज हू आर लायनमॅन्स, इंजिनियर्स, एप्रिशिएटेड देम. हांगा तुमकां सेपरेट सबस्टेशन बी आसा IDC खातीर डेडिकेटेड? ना, आतां तेंच प्रॉब्लम जाला. आतां कितें जालां, आतां आनी कितें आसा, म्हजें कितें इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्री कितेंय लिफ्ट कोत्ताय आमी. लिफ्ट करून दवरला तेन्ना ठक्कन विदावट इन्फॉर्मेशन बंद जाता. ते 4 टन 5 टनाचो आयटम लिफ्ट केलो थिंगा हँगिंगार उरलो. समजलें तुमकां? हे प्रॉब्लम कोणा एक्सप्लेनेशन करपाचें हांवें? दीस इज व्हेरी बिगेस्ट. आनी कितें जाता, मेजर प्रॉब्लम आसा तांकां. मेजर तेंचें कितें मेंटेनन्स आसतना म्हाका म्हणटात ते इन्फॉर्मेशन दिताय. आतां सडनली कितें जालें, 5 मिनटां 10 मिनटां काडटा आसतना ते हँग उरलें म्हळ्यार ते त्रास जाता. पळय, मिशिनरी कितें वोल्टेज कमी चड जालें जाल्यार मोटरां जळ्ळीं. कोणा सांगपाचें? वी हॅव टू बेर दीस. वेल्डिंग मिशिनां पासून जळटाय. पळय तशें. अशें अंडरग्रावंड केबलींग बी अशें कितें आसा? आतां घातलां तांणी, आतां घातलां. मेन कितें आसा, इंडस्ट्रीक म्हणून म्हजें एक सांगप, इंडस्ट्रीक म्हणून तुमी सपरेट ट्रान्सफॉर्मर आनी सपरेट दिवपाक जाय. आतां तुमकां हांव दाखयतां, पळयात. इंडस्ट्रीच्या ट्रान्सफॉर्मरांत थावन लोकल हांगा इलिगल घरां म्हणून येत ती. इंडस्ट्रियल झोनान कोणाची घरां येवपा ना, पूण हांगा येयलाय. आतां ते म्हाका ते नॅक्स्ट इश्यू सांगता तुमकां हांव. थंय तेंचें कनेक्शन दिलां. आतां तेंचें कितें जळ्ळें जाल्यार तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आमची इंडस्ट्री बंद करची पडटली.
ट्रान्सफॉर्मर बंद करतो. पळय बंद करतले ते आतां इंडस्ट्रीचेच प्रॉब्लेम म्हणना लोकल इश्यू ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लेम ऑफ इंडस्ट्री. कळ्ळें तुमकां आतां जाल्यार तेणी केबलींग थंयच्यान घातलां सप्लाय दिवना. आतां हांवें पळयलें आतां हांवें सांगलें सगळ्यांक कोणाक सांगतलो कोण घेतलो कानार ते इंडस्ट्री म्हणटे तुमी सपरेट इंडस्ट्रीक दवरा. इंडस्ट्री डेवलप कशी जातली समजलें सर अशें. आनी सेकेंड थींग आतां सांगयत न्हय प्रॉब्लेम कितें आहात ते आतां इंडस्ट्री जून इंडस्ट्री फाटल्यान रोड दिला ताका कांयच IDCन कांयच ताका सेफ्टी फेन्सींग केल्लोच ना. खंयच्यानी मनीस भितर येता ओके विचारल्यार आमी करताय केन्ना करतले करताय आतां 20 वर्सां वयर जालीं करताय. सेफ्टी एक वॉल ना आनी तें कितें आसा लोकल रावताय थिंगा शेतान घर बांदून ते आमगे प्लॉटान ते आतां कंप्लेंट दिताय पुलीस कंप्लेंट दिताय पोल्युशनाच्या मनशाक हाडटाय हांगा पोल्युशन तेणी कंप्लेंट दिला बेगीन येता आमी दिल्यार येनाय. येवन हांगा पोल्युशन रिसेंटली दीस इज ऑल्सो हॅपन सगळें चॅकींग तुजी ती सर्टिफिकेट दाखय ही सर्टिफिकेट दाखयली सगळी आहा कांयच करूंक जावना केलें. पळय आतां कितें आसा लास्ट 2 years बॅक इम्पॉर्टंट थिंग्स आतां म्हजी पत्री घातलां थंय सिमेंटीची थंय फाटल्यान बंगलो येयला थंय तर इज्जी फातर उडयल्यार फुट्टाय म्हजी पत्री. हांगातान कोणाच्यान मारपाक जायना वयर मारपाक त्रास जाताय. 16 पत्री म्हजी फोडली 16 पत्री फोडली पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिलें. पुलीस PIन म्हळें म्हाका तूं CC कॅमेरा घाल. CC कॅमेरा घातलो पत्त्यान पावसा टायमार करंट गेल्या टायमार पत्त्यान फोडटाय. पत्त्यान फोडल्या नंतर म्हणूंक लागलो पत्त्यान अशें जालें तो ती टाटाची बरी स्ट्रॉंग येताय पत्री ती घाल म्हळ्यार आतां हांवें कोणाक म्हूण सांगपाचें आतां ती पत्री घालताय तूं ती दाट पत्री घाल आवाज येतलो पूण हें जावपाना पडपाना. आतां ती पत्री घालली काडपाचें आनी ताका लागून तें घालपाचें. आतां ते रेसिडेंट्स हांगा येयला ते प्रॉब्लेम करताय ते हांवें आतां हेजेर हाडलें जाल्यार आय डोंट नो सिन्स 4-5 years जाले म्युन्सिपालिटीन केस चलते आहा ताका ते फायनल ऑर्डर दिवपाकच भिताय दिनाय. फायनल यू डू समथींग आमकां पीस ना. हांगा हांव काम करता जाल्यार थंय घरा लागीं आसता आसतना थंय रेसिडेंशियल झोन म्हूण जालो हांगा येते ती रेसिडेंट्स हांगा आयले आतां कितें म्हणून ते इंडस्ट्रियल झोन इट इज. सो आय एम वर्किंग इन लिगल वे. फॉर मी सावंड राती 10-9 आवाज येता म्हणटाय. इंडस्ट्री म्हणटात कितें ना कितें वेस्टेज तें जालें पोल्युशन आमकां जेवंक दिना जाल्यार मागीर इंडस्ट्री कशी चलयतले आमी. आनी म्हजें आनी वन मोर थींग म्हज्या कामगारांक मारपाचें जालें आतां तेय केस घाल्ली हांवें. म्हज्या कामगारांक 2 फावटी जालें पडयलें 3 फावटी जालें पडयलें. तर इंडस्ट्रींतल्यान धांवडावपाक तुमी आयडिया घालताय कामगारांक आमी हाडटाय खंय खंय कामगार तुमी कामगारांक पडयताय तुमी तर इंडस्ट्री चलोवपाक दिवपाचें ना हें म्हजें सांगप. खंय चलतली इंडस्ट्री आनी डेवलप जावपाक जाय कामगारांक काम दिवपाक जाय आनी देर इज नो हें टायम टू टायम सॅलरीज कशेंय मॅनेज करताय आमी कशेंय मॅनेज करताय पूण हें सगळें खूब त्रास जाता सर. रोड आसा हांगा फाटल्यान रोड केल्लो आहा तेंय तांकां सांगलें मोदें डिवायडर घातला तुमी पयलो आसतलो येता आसतना लायटीचो तांकां एक्सप्लेनेशन हांवें केलें म्हज्या सायट मॅनेजराक सांगलें बाबा तुमी आतां न्यू पोल घालताय जाल्यार सायडीन घालात डिवायडर काडून उडया व्हडलो करा रोड. इंडस्ट्री आतां व्हडली ट्रेलर कितें व्हडलें कितें घेवन येता आसतना तो बारीक रोड पावता ते कितें ह्यो सुबेज उलयता म्हण जातलो. हांवें सांगलें हांवें फोन करून सांगलें म्हाका तें सोंसना हांवें समजयलें अशें अशें करात मदलो लायट खांबे काडून घालतात ते घालात सायडीक घालात आनी रोड व्हडलो करात डिवायडर काडून उडया. सांगा IDCन कॅन्टीन फॅसिलिटीज बी अशें कितें आसा? थंय फर्स्ट फेज आनी सेकेंड फेजांत आसा कॅन्टीन बरें आसा. आमच्या थर्ड फेजांत कांयच ना. इवन थर्ड फेजाक हांव थर्ड फेजांत आसा ना सेक्युरिटी कितेंच ना. कोण येता कोण वयता कांयच ना. एक दुरीक ना सामको आमी घाल्लो दुरीक तो आनी तेंची एक सेफ्टी म्हूण जाय न्हू तें कांयच ना. म्हजी दुरीक क्लायंब करतलो येतलो कोण जाल्यार आनी कितें करतलो तशें सेफ्टी कांय ना. देर इज अ रोड
आफ्टर that road also the people occupied. गार्बेज कलेक्शन बी कशें आसा हांगासर जाता? हांवच कलेक्ट करता. वी हॅव ड्रम्स. आमचे कितें आसा ते आमचे कितें वेस्ट कितें आहा आमचे मॅक्झिमम हार्ड वेस्ट बिकॉज हे आयर्न कटींग चॉप दॅट इज गोईंग इन स्क्रॅप. कितें बॅगेज कितें बारीक पेपर वर्क कितें आहा तें आमी कलेक्ट करून वचून तांकां हेका दिताय स्क्रॅप हेजे गार्बेज कलेक्टराक वचून वी आर गिवींग. आतां आनी कोणी येनाय गरज ना. आमचे कितें थोडें आसता तें एवरी वीक आमी गाडयेर घालताय व्हरून तांकां दिताय आमची बॅगान भरून. वी हॅव गॉट ड्रम्स. वी आर नॉट पुटींग गार्बेज एनीवेर एल्स. हय ते भरून व्हरून आमी तांकां दिताय. उदकाची फेसिलिटीज कशी हांगा आसा? उदका प्रॉब्लम ना सर. उदका प्रॉब्लम ना. उदकाचें आमकां आसा उदक. आनी हे सावथ न्हू उदका प्रॉब्लम केन्ना जालें ना. आनी म्हाका तें व्हडलें कंजप्शन ना. आनी हात पावन धुवपाचें तोंड धुवपाचें तेका यूज म्हाका आनी दुसरें उदक कांय यूज ना. म्हजी इंडस्ट्री तशी आहा. हय हय. आनी रिगार्डींग हे सेफ्टी वायज वी हॅव फायर एक्सटिंग्विशर्स अँड पायपलायन तेंची आसा फायराची बट दॅट इज युजलेस. नॉट वर्किंग. ते कोणाचें आमचें न्ही तें IDCचें काम. दे आर नॉट डुईंग अँड यू कॅन सी द आउटसायड हाऊ इज द रोड कंडिशन ऑफ दीस थिंग. आतां रिसेंटली तेणी केबलिंग घालें बोल्डर घालें रोलर मारूना काय ना. आतां कोण करतलो? आमकां जाय तशें आमी करून घेतलें. म्हाका गरज कितें आहा तें हांवें करून घेतलें. उरलो रोड कसो असो रोड यो रोड इंडस्ट्रीक सोंपना. एटलिस्ट दे हॅव टू टेक दीस थिंग. आनी हे मारलें बोल्डर घाले गेले मागीर ते पोंदा गेलां सगळें. सेम टायम ते स्टायल आसा. बोल्डर घालते उदक घाला माती घालते उदक घालते तेजेर फातर बोल्डर घालून मागीर रोलर मारपा जाय. देन इट इज अ करेक्ट वर्क. जस्ट हाडले बोल्डर घाले बुडयले आनी गेले तशें. तुम्ही म्हणटात ते बरोबर आसा आनी खुबश्या फावटी प्रॉब्लम्स आमचे सॉल्व जावपाक जाय कित्याक इंडस्ट्री इज प्रोवायडींग जॉब टू मेनी पीपल. सो जर इंडस्ट्रीज जर सफर करता जाल्यार लोक कशे जगतले? बरोबर. इंडस्ट्रीक सपोर्ट करूंक जाय आनी केला म्हणटाय. म्हाका अशें कांय ना. म्हजें प्रॉब्लम कितें आसा म्हाका इंडस्ट्री चलोवपा जाय जाल्यार द वे आय वील गो. आय वॉन्ट टू रन. म्हाका एक गाडी चलोवपा जाय ती कशी व्हरपाक जाय वचचे हेजेर वतलो. पूण कितें इन बिटवीन तुका बॅरिकेड खूब येताय. समजलें तुका? हे बॅरिकेड म्हाका भायर काडपा जाय. हें प्रॉब्लम म्हणजे कितें आसा कामगारां मारपाचें फातर मारपाचें आनी इलेक्ट्रिसिटीचें हांवें तुमकां सांगलें हें प्रॉब्लम तेणी केलां तेणी सपरेट दिवपा जाय आमकां इलेक्ट्रिसिटी. सपरेट दिली जाल्यार देर इज नथींग प्रॉब्लम. आतां सपरेट दिता ती इलेक्ट्रिसिटी बंद पडली जाल्यार देर इज सम रिजन नो. एवरी वन वील बॅड. दीस इज फॉर सिंपली रिजन तुमी रेसिडेंट्साक दिला करंट थंयच्यान तेंचें बारीक कितें जालें आमची इंडस्ट्री सगळी बंद करतले मरे.